म्हजें नांव रुपेश सावंत, हांव स्टेशन फायर ऑफिसर फायर स्टेशन पणजी. तशेंच म्हजे कलीग आसा हांगासर दिलीप गावस, स्टेशन फायर ऑफिसर हेडक्वॉर्टर्स इंचार्ज. आयज आमी इन व्यू ऑफ नॅशनल फायर सर्वीस डे आमी आयज हांगासर ऑल गोवा पोस्टर कॉम्पिटिशन कंडक्ट करता. जशें की आतां तुमी पळयतले आमी हे पणजे ज्युरिडिक्शनान जितली स्कुलां आहा तांकां आमी लेटर्स करून जे स्टुडंट्स हांगासर पार्टिसिपेट केल्ले आसा. सो हेजो मेन हेतू कितें, भुरग्यांक अवेरनेस स्प्रेड करपाक. सो जाता तितले फायर सेफ्टी, कित्याक तुमी जाणा आसतले भुरग्यांक जेन्ना फायर सेफ्टीची नॉलेज मेळ्ळी जाल्यार फुडें इन्सिडंट जावपाक ते खूब कमी जातले. सो हे पोस्टर कॉम्पिटिशनाक आमचे 2 ग्रुप्स आसा. फर्स्ट ग्रुप आसा तो 7 to 10 years, ताका टॉपीक आसा फ्लेम्स ऑफ हार्मनी एंड डिस्ट्रक्शन. तसोच ग्रुप 2 आसा तो 11 to 14 years, ताका टॉपीक आसा बी फायर सेफ्टी चॅम्पियन, प्रोटेक्ट, प्रिव्हेंट एंड प्रिपेर. सो हे ऑल ओवर गोवाचे आमी मागीर ईच ग्रुपाक 3 प्रायजीस काडटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. जायत पळयले आमी ते ग्रुप 1 63 जाल्लेले आसा आनी ग्रुप 2 आसा ते ऑलमोस्ट 65. सो टोटल 125 क्रॉस जाता. आणि जशें रुपेश सावंतान म्हणजे सांगलें कली ऑफिसरान, सो त्या प्रमाणे हे जी कॉम्पिटिशन आसा तेजे अवेरनेस ऑल ओवर जशें बेज ग्रासरूट लेवलार जशें भुरग्यांची आयले म्हणटच तेजे पेरंट्स आनी ऑल ओवर सोसायटीनी स्प्रेड जाता.